नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक मंथन मतदारसंघाचे हे कार्यावळीत आयज आमी आयल्यात फोंडे मतदारसंघात। फोंडे हो सेंट्रल गोंयचो म्हणजे मध्य गोंयांतलो एक म्हत्वाचो मतदारसंघ। ह्या मतदारसंघात गेले वेंचणुकेक काँग्रेस पक्षाचो रवी नायक वेंचून आयिल्लो, पूण तो वेंचून आयले उपरांत हालींच ताणें भाजपांत प्रवेश केला आनी तो भाजपाचो उमेदवार म्हणून हे वेंचणुकेन देंवपाचो आसा। ताका प्रतिस्पर्धी म्हळ्यार हांगा आसात मोगोचे डॉक्टर केतन भाटीकार, काँग्रेसीचे राजेश वेरेकार, ते भायर आप, रेव्होल्युशनरी गोवन्स आनी हेर अपक्षांची हांगा गर्दी आसा। ह्या मतदारसंघात लोकांचें मत कितें आसा, लोकांच्या मनात कितें आसा, लोक आपल्या आमदाराच्या कामगिरीचेर खोशी आसात वा ना, लोकांक आमदारा कडल्यान कसल्यो अपेक्षा आसात, लोकांक बदल जाय काय लोकांक तोच आमदार जाय, लोकांक वेगळो पक्ष जाय काय लोकांक तोच पक्ष जाय, ह्या सगळ्या गजालींचेर उजवाड आमी घालतले आयचे आमच्या कार्यावळींत मंथन मतदारसंघाचे। चलात तर करुया भोंवडी फोंडे मतदारसंघाची। तूं दर इलेक्शनाक मत दिता? म्हाका सांग, तूं जेन्ना मत दिता तेन्ना आमदारा कडल्यान तुजी कितें अपेक्षा आसता? आमदारा कडल्यान म्हटल्यार आमकां कितें विकास जावपा जाय न्ही। आतां हे रस्ते आतां जाले 7-8 वर्सांनी, ताका तर डांबर नाका, गाडी घेतलेल्यो घडघडोन आतां कावार 2 वर्सां भितर गाडी पेड्ड्यार जाल्या, कांयच करना विकास हांगा। आतां आमदार जाल्लो हांगा तेणें कांयच करूं ना। पयलू केल्लें रवी नायकान तेन्ना न्ही, आतां तरी कांय। आता रवी नायक परत अपक्ष सोडून आता काँग्रेस सोडून तो परत बीजेपी आयला। हय, ताणें अजून कांय करूं ना अशें तुजें मत? ना कांयच करना। आनी दुसरें म्हटल्यार जॉब, फोंड्यान कॉन्स्टिट्युएन्सीन जॉब म्हटल्यार एकूय ना। सगळो वाळपय 70 आनी तेवटेन हेका आतां आनीक खंयच्यान दिले तेंचे ते दितले ना म्हाका, पूण तेवटेन दिल्या। आनी दुसरें ते पावसकारान दिल्या लाखांनी पयशे घेवन। लोकांची कामां जावना अशी तुजें कामां जावना। पूण आतां ह्या फावट कामां जावना म्हणून तिडकीन लोक कितें बदल करतले अशें तुका दिसता? बदल करता, शिवर बदल करता। कितें हवा कितें आसा? हवा सद्या एमजी तृणमूल। तूं जेन्ना मत दिता तूं कितें चिंतून मत दिता? कितें चिंतून दिवा ते तुमी सांगपाचें, कितें चिंतून दिवपाचें तें तुका कितें दिसता? आमकां कितें दिसता, आमकां कोणीय येयल्या सारको न्ही। पूण तूं कोणी आयल्यार तुमची कामां जाता? जाल आतां कामां केल्लीं आसा तेंकां दिवपाचें न्ही मत। कोणें कामां केल्या आमदार? आमच्या आमदारान कामां केल्या न्ही ताका दिवपाचें। फोंड्या मतदारसंघात तुमचे प्रश्न कितें आहा? आमचो प्रश्न म्हळ्यार फक्त मार्केटाचो प्रश्न आहा। आमचो स्वताचो प्रश्न काय ना। फक्त मार्केटान आमकां लोकांक येवपाक वाट जाय आनी फुटपाथ बसले तितली काडपा जाय, होच आमचो प्रश्न, आनी काय ना। लोकांक देंवतले जाल्यार पयलीं वाट मेळना। हांगा वेलकम आमचे फुलांनी लोकांचे करपाचें ते हांगा चिकनान करता, आनी कांयच आमचें हें काय ना। पूण हें सगळें पळोवपाचें म्युनिसिपल कामरान पळोवपाचें न्ही। आमदारा कडल्यान तुजी कितें अपेक्षा आहा? आमदारा कडल्यान अपेक्षा आतां कांयच पुरोना। आतां येता तो आमदार तेजे कडेन मागीर वयता तेन्ना पळोवपाचें। हांगा आमगेले आतां लिडर खूब जाण रावले उबे, आतां सद्या म्हणून कोणा कडेन वयतले काय ना। आतां प्रत्येकाक कितें म्हणटलो, इलेक्शन जावन मागीर पळोवया, तशें आतां आनी कांय ना। पूण हांगा आतां गेल्या फावट तुमचो रवी नायक आमदार आशिल्लो, ताचे पयलीं लवू मामलेदार आशिल्लो। हांगा ह्या 10 वर्सां भितर कितें विकासाची लोकांची कामां जाल्या? जालें, थोडे चड जालें, कांयच जावना अशें ना, थोडे चड जालें कामां ना न्ही। तांकां म्हणून तितलो टायम मेळो जाय आशिल्लो न्ही। आनी रवी नायक म्हणटा आमगेलो कितल्या ओपोजिशन उरलो, तेजे कडेन रुलींग पार्टी आसल्यार कितें करता आशिल्लो तो। आतां तो रुलींग पार्टीन गेला मरे, आतां आयल्यार कितें करतलो दिसता? आतां येयले, आतां तो सद्या रुलींग पार्टी गेला, कितें येतकीर तो कितें जाल्यार विकास करतलो फोंड्यान, ना म्हणना, कितें तरी विकास करतलो। कळ्ळें तुका? हे आतां बिल्डींग बांदला ते तेणेनच बांदलेली पयलीं, कळ्ळें तुमकां? ह्या मार्केट सुद्दां तेणेनच हाडलेलें सकयल, तेणें विकास खूब केला तसो, ना न्ही, भयंकर केला विकास। मत दिता काय ना दर फावट? दिवपाचें। बरें, मत दिले उपरांत तुमकां जो आमदार निवडून येता तो तुमची लोकांची कामां करता?
तो करता काय करीन म्हणून आम्ही कशी कळटले आमकां करूं जाय तेणी येयल म्हणटा तेणी करूं जाय आता या इतली वर्सां तुम्ही ज्या आमदाराक निवडून ती पळय आमची घरादार मोडले आमकां कोणूय पळयना आज कोण पळयता ताका मत दिवपाचें आनी हांगाय पळय आमकां हांगा हाडून घातल्यात आमी मार्गार आशिल्लीं आमकां पुरकारार जागो सारकी दिवना असं तशें आसा आमकां हाडल्या उडल्या कोणकुणा कोणें रयनाकडे आमकां हांगा हाडून उडयले आनी आसा आतां केन्ना दिता पळोवया आतां कोण येत निवड तेजे खातीर मागो जाय आमकां आप कितने साल से अभी वोट देते हैं गोवा में? हमें कम से कम एक 20 साल करीब हुआ। और आप जब वोट देते हैं तो आप क्या सोचते हैं कैसे आदमी को वोट देने का? वो उस टाइम में हम सभी देख को देते हैं। आज वो कौन लीडर है कैसा वो देख को हमें देते हैं। अच्छा, अभी एडवांस नहीं बोलना हमें कभी। मत दितना कितें विचार दिवपाकूच करून जाय आमी मत घालूंकूच जाय न्हू पूण कितें चिंतून मत दितलो कसले म्हणजे आमचे बरें करतले म्हणून बरें दिता म्हणजे न्हू कितें? बरें म्हणजे कितें आमचे चल्ला धंदो गिंदो बंद आसता थंय परत तशें आसा तशें ते करतलो कितें तरी करतलो आतां न्यू सरकार येतकीर पळय कितें करता ते 14 तारखेक मतदान जावपाचें आहा 14 फेब्रुवारी 14 तारखेक व्हॅलेंटायन डे भुरग्यां खातीर तुमच्या खातीर तो व्हॅलेंटायन डे 14 तारखेक तुम्ही मत दितले मत तुम्ही पहिल्या फावट दितली काय पहिले पाट म्हणजे दुसरे टाइम तुझे दुसरे टायम तुका कितें दिसता मत दिवंक दितना तुज्या मनान कितें आहा? मातशें फर्स्ट टाइम म्हणून एक्साइटमेंट आसा एक्साइटमेंट आसा हय ओके तुज्या मनान तूं जेन्ना मत दिवपाक वतलें तूं मतदार म्हणून तुज्या उमेदवारा कडल्यान तुज्या आमदारा कडल्यान तुजी कितें अपेक्षा आसा? फुडें कामाक लावचें शिकोन जातकीर पूण कामाक लावप हें आमदाराचें काम न्ही काम मेळप हें तुजें काम हय पूण तेणी कितें मातशें हेल्प आसपाक जाय न्ही फुडें सरपाक फुडें काडपाक जाय कसलो इम्प्रूवमेंट रोड सारके ना ते रोडाचे ना रोडाचे करपाक जाय मागीर खंय खंय उदक ना सारकें उदक येना तांकां थंय बी उदक येवपाक जाय तो फोंड्या भितर फोंड्या भितर आनी लायटीचो प्रॉब्लेम आसा तांकांय बी लायट मेळपाक जाय अशे खूब प्रॉब्लेम आसा बारीक बारीक ते हें करपाक जाय आतां सगळें वाडलां पळय तेजेर मातशें कितें तरी जावपाक जाय सगळ्यां कडेन जाता अशें ना न्ही ताका लागून आनी आतां सिलिंडर बीन हजराचेर पावला इतलो सगळ्यां कडेन जायना मातशें तरी कमी आसपाक जाय न्ही पयलू पळय ते हजार म्हणजे येताले पळय बँकेन थोडे तरी पयशे मेळटाले सबसिडी मेळटाली ती आतां येना ती बंद जाल्या ती तरी एक येवपाक जाय आनी म्हयन्यान ते पयशे येता पळय ते बीन वाडपाक जाय थोड्यांक आतां 1,500 कितें येता पळय तो येना तो बीन येवपाक जाय थोड्यांक हेल्प आसा न्हू ताका लागून पूण ह्या फावट तुका दिसता ह्या वेंचणुकेंतल्यान कितें तरी बदल घडटलो काय तोच आमदार परतो सांगपाक शकना ना सांगपाक शकना ही फाट टफ आसा मातशी स्वार्थी मनीस जेन्ना राजकारणांत चड वर्सां गेली की स्वार्थी जाता स्वार्थी जालो मनीस कांयच करूं शकना कारण सुरवातीक धडपड दाखयता आनी मागीर स्वार्थी जाता सगळें धोलो वाटे खबर आसता त्यामुळे स्वार्थी मनीस कांय करूं शकना त्यागी मनीस गोंय आमचें चलयतलो बरो आयचे हेजे मंत्री आसा सगळे एकाच मळ्याचे मणी आज आमी मेळटात दोतोर केतन भाटीकार केतन बाब म्हाका सांगात ह्या मतदारसंघान नेमके प्रॉब्लेम कितें आसात आनी तुमचे ह्या मतदारसंघा खातीर विजन कितें आसा? हो कॉन्स्टिट्युएन्सी पोंडा जी आसा हो पोंडा कॉन्स्टिट्युएन्सी कंप्लीट प्रॉब्लेमॅटिकूच जाल्ली आसा हांगा बेजीक फॅसिलिटीज सुद्दां अवेलेबल ना नाव इफ यू कन्सिडर अबावट हेल्थ जाल्यार आज जर एक मनीस एक्सिडेंट जाता तो आयडीन वता पेपर करता आनी कितेंय इमर्जन्सी फॅसिलिटीज तुका थंय अवेलेबल ना फॉर एग्जाम्पल नाव इफ समवन हॅज अ एक्सिडेंट ही निड्स टू ट्रॅवल ऑल द वे टू GMC फोण्या ब्लड बँक ना जी गरजेची आसा एक बायल मनशाक जेन्ना भुरगो जाता जेन्ना रक्त वता तिका एक ब्लड गरज आसता अनेमीक केसीसान ब्लड गरज आसता खुबशे केसीसान ब्लड गरज आसता आनी ते ब्लडा खातीर लोक वळटा पणजे वचचें पडटा मडगांव वचचें पडटा एक सादो मनीस एक्सिडेंट जालो जाल्यार एक सादो MRI आनी CT स्कॅन करपाक आमकां पणजे धांवचें पडटा कोवीड टायमार जेन्ना हांगा 2,500 ते 3,000 पेशंट्सांक हांव तुमकां सांगता रेकॉर्ड पळयात हांव जे उलयता ते तांकां मडगांव रेडियन्सान नाल्यार GMCन नाल्यार मणिपाल नाल्यार हेल्थवेन वचून CT स्कॅन MRI करचे पडले कोवीड टायमार स्पेशली जेन्ना लंग्स भरिल्ली तेन्ना CT करपाक ह्यो बेजीक फॅसिलिटीज ना आमचे कडेन
सकाळी म्हणा रातचे म्हणा दनपारचे म्हणा जर एक कोणाक एटॅक आयलो, आमी हार्ट एटॅक म्हणटात ताका लेमॅन टर्म्सान, आनी जेन्ना कोणाक हार्ट एटॅक येता ताका वाचोवपाक सुद्दां फोण्या दोतोर ना. देर आर गुड डॉक्टर्स इन पोंडा, वाय नॉट हायर देम, वाय नॉट टेक देअर सर्विसीस, वाय नॉट पे देम गुड rather than spending hundreds and hundreds of crores on doing IFI or doing building Kala Academy, get this 100 crores and put it for Ponda तालुका. हांव फोण्याचेच उलयना, कित्याक पोंडा म्हणजे पोंडा ना, ID हे फोण्या खातीर लागना, हे मोल्या दूधसागर पासून पंचवाडे पर्यंत, प्रियोळ पासून मडकय पर्यंत हे संपूर्ण पोंडा तालुकाक लागता हे हॉस्पिटल आनी ताची गरज फोण्या भरपूर आसा. म्हजें विजन दॅट पोंडा within next 1.5 year we'll have the best possible hospital, and I promise you one thing की अख्खे गोंयचे लोक फोण्या हॉस्पिटलान ट्रिटमेंट करपाक येतले. वी विल प्रोवायड विथ 24 hours CT scan, MRI, ऑल द इमर्जन्सी सर्विसीस. त्याच प्रमाणे बेगीच्या बेगीन ब्लड बँक, एटलीस्ट अ रिजर्वर इन द ID हॉस्पिटल वेर रक्त आमकां थंयच्या थंय मेळपाक जाय. ब्लड डोनेशना कॅम्प केलीम जायना आनी ते ब्लडूय मागीर विकलेम जायना. We need those facilities in Ponda on immediate basis, and that is my first point in manifesto, where we will get this 24/7, all the services available, where people from Ponda do not need to travel anywhere in Goa. फोण्याचो खंयचोच मनीस गोंयान या गोंयच्या भायर वचपाची गरज पडपा जायना. 99.9% फॅसिलिटीज शूड बी देअर इन ID, and people all over गोवा शूड ट्रेवल टू ID. ऑल ओव्हर गोंयचे लोकांना ID घेवपाक ट्राय करपाक जाय. ही फॅसिलिटी आमी फुडल्या 1.5 ते 2 वर्सांनी दिवपाक म्हजो पयलो मॅनिफेस्टो आसा. म्हाका सांगात, ह्या फोंडा तालुक्यान भरपूर व्हडले व्हडले पॉलिटिकल हेवीवेट्स जावन गेले. इतले हेवीवेट जावन सुद्दां ही दुर्दशा अशी कित्याक? पोंडान हेवीवेट्स जावन गेले ते लायट वेट कित्याक जाले ताजेर हांव आन्सर दिना. जे काम जावना ते काम जावना. अशें न्ही की आमच्या एक्स आमदाराक विजन नाशिल्लें अशें ना. विजन आशिल्लें तांकां, विजन आशिल्लें म्हणून तांच्यांनी बरी बरी हॉटेलां बांदली, बट ती विजन ते कन्वर्ट करूं शकले ना की बाबा ह्यो फॅसिलिटी हाडपाक. मायट बी तांकां BJPन त्या टायमार ब्लॉक केला आसत, काम करपाक दिलें नासत. सो आय डोंट वॉन्ट टू ब्लेम हिम, इज अ सिनियर मोस्ट पर्सन ना, ओल्ड पर्सन. सो वी रिस्पेक्ट हिम विथ गुड हेल्थ एंड गुड एनर्जी फॉर द कमिंग इलेक्शन. बट फोण्या डेव्हलपमेंट जावना. फोण्या डेव्हलपमेंट मात्तूय ना. तुमी नोटीस करत जाल्यार फोण्या रस्त्यांची परिस्थिती इतली दुर्दैवी आसा. ते पयलीं सुदीन ढवळीकाराक ब्लेम करताले, बट सुदीन ढवळीकर वचून फक्त इतलीच गजाल जाली की जॉब्स जे फुकट मेळटाले ते 30-30, 40-40 लाखाक वचपाक लागले. हे आमी म्हणना, तांचेच मंत्री आनी तांचेच आमदार म्हणटा. वॉट एवर आय एम टॉकिंग इज बीन स्पोकन बाय देअर ओन MLAs अँड मिनिस्टर्स. तुमकां सगळ्यांत व्हडलो प्रतिस्पर्धी कोणसो दिसता? सी, हातून प्रतिस्पर्धी असो कोण ना. म्हाका दिसता एवरी कॅन्डिडेट वील गिव हिज लेवल बेस्ट. आय नीड टू बी ऑन ग्राउंड, वर्क ऑन ग्राउंड, अँड ओनली थिंक अबाउट हाव आय कॅन फेस माय वोटर्स विथ माय डेव्हलपमेंट वर्क. कोण व्हडलो कोण धाकटो म्हणपाक हांव तें म्हणूं शकना. हांव एक कार्यकर्तो, हांवें भरपूर मेहनत केल्या आनी म्हाका एट दीस मोमेंट खबर आसा की विक्टरी घेवपाक 10 ते 11 हजार मतां जाय. हांव ताजेर काम करता. म्हाजे बेस्ट विशीस टू ऑल द कॅन्डिडेट्स, बिकॉज ऑल आर सिनियर टू मी. माय रिस्पेक्ट टू देम, अँड आय प्रे दॅट वी ऑल गेट गुड हेल्थ. आनी जशें चल्लां, विदावट एनी इश्यूज, विदावट एनी फायट्स, विदावट एनी डिफामेशन, हे इलेक्शन बरे भशेन जावं आनी जो कोण बरो कॅन्डिडेट आसा ते लोक ठरयतले 10 मार्चाक आनी तो जिखून येवं. इलेक्शन लागीं पावला, हांगा हवा कितें चल्ल्या सध्या? हवा सध्या फोंड्यान सामकी अटी-तटीची लढत आसा आनी इट कूड बी एनीबडीज मॅच. कित्याक RG रावल्या, संदीप खांडेपारकर रावला, ताका लागून एक क्लियर विनर म्हणून असो कोणूच सांगूंक शकना. इवन जे आमचे उमेदवार आसा ते सुद्दां आपले ठोस आपूण जिखतलो म्हणून सांगूंक शकना, अशी परिस्थिती आसा. आनी दुसरें कितें जालां, ज्या तरेन भाजप सरकार फाटल्या 5 वर्सां चल्लें, खुबशा मनाच्या लोकांच्या विरोधान कामां जालीं, ती एक पोट तिडक आसा आनी अंडरकरंट खूब आसा. ताका लागून फोंडेचोच न्ही, जर टोटल गोंयचो जर इलेक्शनाचो एक निवडणुकीचो निकाल जर पळयत न्ही जाल्यार कोणाचेय फेवरान लागूंक शकता. अमको आपूण दावेदार कोण ना. आतां फोंडेचे जर आमी उलोवपाक गेले जाल्यार फोंडेचो मतदारसंघ आसा, आमचे आमदार आसा रवी नायक, तेजें वोटींग आसा, राजेशालें वोटींग आसा, MGPचें बीन वोटींग आसा कितें. आनी तितूर कितें जालां, संदीपूय रावला. संदीप म्हाजी पयलीं काँग्रेसीन आशिल्लो, मागीर मातसो BJPन आसा तो 10-15 वर्सां. म्हणटकूच एक अटी-तटीचे लढतीन जर RGन 1000, 1500, 2000 सुद्दां काडली न्ही जाल्यार एक कोण जो विनर आसा पळय न्ही तो लुजर जावंक शकता. अशी परिस्थिती चडचे कडेन आसा आनी फोंड्यान तर सामकी तशीच आसा.
कित्याक जो विनर येतलो पळय न्ही तो 400 ते 1000 ह्या मतां भितर येतलो एट द मोस्ट, चडांत चड अशें म्हणटा अशें. ओके, पण जनरली जो एंगर आसा तो एंटी इनकम्बन्सी सरकाराच्या अगेन्स्ट आसा काय सरकाराक फावरेबल आसा? कित्याक एंटी इनकम्बन्सी आशिल्लो जाल्यार कितें चिंतून रवीन काँग्रेसींतल्यान भाजपा भितर एंट्री घेतली? ना, तेजी एंट्री जी आसा पळय न्ही तो एक्चुली तेजो पर्सनल इश्यू हें आसा, मत आसा की आपले भाजपान आपणें वचचें. पण कशें आसा, रवी जरी भाजपान गेलो, जरी लोकांचो मातसो राग भाजपा वटेन आसा न्ही, जाल्यार रवी नायकाचें स्वताचें वोटींग आसा आनी भाजपाचें वोटींग आसा जें जिखपाक खूब पुरेपूर आसा. पण तशें प्रतिस्पर्धी बरे आशिल्ल्या कारणान इट कूड बी एनीबडीज मॅच. पूण आतां बंडखोरी जाल्या भाजपान संदीप खांडेपारकार रावला, हय. थंय रवीचेर कितें फरक पडटलो? पडटलो, फरक खूब पडटलो. कित्याक जे वोटींग आमच्या संदिपाक पडटले पळय न्ही तें वोटींग चडशें भाजपाचें आसतलें, प्लस लोकल थोडे हांगासरले आसतले. तेका लागून जेन्ना आपली निवडणूकूच अशी आसा 30-30ची, तेणें 1000-2000 सुद्दां मतां काडली न्ही जाल्यार ती पुरक न्ही रवी नायकाक उडोवपाक. पूण ह्या मतदारसंघाचे मुख्य प्रश्न कितें आसा तुका दिसता? हांगा म्हणजे मेन कितें आसा ना, आमकां फोंड्यान तसो ग्रावंड ना जो आसपाक जाय आशिल्लो. कित्याक फोंड्या एक मोठी सिटी आनी सेंट्रलायज सारकी. लायब्ररी आमकां बरोबर जी आसा ती मोडकाळ परिस्थितीन आसा. ID हॉस्पिटल बांदलेलें आसा पण तेजें अपग्रेडेशन जाल्लें ना. आतां हालींच ह्या एक 5-6 पेशंट डायलिसीस करपाक घेता, नाल्यार आमकां बांबोळे वचचें पडटा. आनी बारीक सारीक एक्सिडंट जालो न्ही जर आमी आयडीन जरी गेले जाल्यार तेंचे कडेन डॉक्टर नाशिल्ल्या कारणान जावं तेंचे कडेन ते इक्विपमेंट नाशिल्ल्या कारणान आमकां बांबोळे वचचें पडटा. आनी बांबोळेचो कितें जाला, आख्खो गोंयचो भार बांबोळेचे आशिल्ल्या कारणान ती सर्वीस ती दिवपाक तितली मेळना तांकां. तेका लागून फोंड्या ID हॉस्पिटल अपग्रेडेशन जावप हें खूब गरजेचें आसा. जे म्हाका दिसता आतां कोण येतलो पळय न्ही आमदारान तेणें पयलो इशू ID हॉस्पिटलाचो घेवपा जाय. तूं फर्स्ट टायम वोटर काय हेजे पयलीं वोट दिला? फर्स्ट टायम वोटर. फर्स्ट टायम तुका आतां वोट दिवपाक तूं वतलो, तुका कितें तूं एक्सायटेड आहा काय ओके दिवपा जाय म्हण दिवपाचें? ना, एक्सायटेड आहे ह्या फावटी गोंयचे पॉलिटिक्स म्हटल्यार सामकें एक्सायटिंगूच आसा आनी फोंड्याचें म्हटल्यार कॉम्पिटिशन लेवल चड हाय आसा. बट तुज्या सारके जे तरणाटे आसा तुमच्यो कितें अपेक्षा आसता एका आमदारा कडल्यान? आमदारा कडल्यान डेव्हलपमेंट एंड हार्मोनी दोनूच मुद्दे आसा आमचे. जे कोण तुका दिसता हांगा डेव्हलपमेंट जाला पण मदीं लास्ट 5 वर्सांनी काय अशें दिसना डेव्हलपमेंट घडटा अशी. एक बदल जाय सद्या. तुका दिसता ह्या फावट फोंड्यान बदल घडटलो असो दिसता. खंयच्या वटेन वारें व्हांवता? वाऱ्या सद्या दोन्ही कडेन सेक्युलर एंटी BJP वारें आसा सद्या फोंड्या पळोवंक गेल्यार. पूण आतां जो आमदार आशिल्लो तो आतां पयलीं काँग्रेसीन न्हिदला, आतां तो BJPन गेला, सो ताची ताका कितें एडवांटेज मेळटली काय डिसएडवांटेज? ताका डिसएडवांटेज आसा. म्हणजे ज्याच्या खिलाफ तो इतले वर्स लढला आतां तेज्याच वांगडा खेळटा म्हणून नेगेटीव इमेज मातशी जाल्या. आनी तरणाट्या मदीं उत्साह आसा तुज्या सारक्या फर्स्ट टायम मत दिवपा भितर? हय, चड उत्साह ह्या अंदू. प्रचार बी खूब जाला सो उत्साह चड आहा लोकां मदीं. संदीप खांडेपारकार हांकां अपक्ष म्हणून बॅट चिन्ह घेवन ते हे फावट फोंड्या वेंचणुकेक उबे रावल्यात. हाच्या आदीं ते भाजप कार्यरत आशिल्ले. भारतीय जनता पक्षाचे एक खडेकाण कार्यकर्ते अशी तांची नामना आशिल्ली. ह्या फावट पक्षान तांकां तिकेट दिली ना आनी ह्या फावट तांच्या मतान भारतीय जनता पक्षान भायल्यान आयात केल्ल्या उमेदवाराक तिकेट दिल्या आनी ते तांणी स्वता निर्णय घेतला ते अपक्ष रावतले म्हणून. तुमी आतां अपक्ष रावपाचो जो निर्णय घेतला तातूंत भाजपाचे जे कार्यकर्ते मूळ आशिल्ले किंवा हांगचे जे भाजपाचे लोक आसात तांचो तुमकां कितलो मेरेन साथ आसा? तुम्ही म्हणले आयात केल्ले उमेदवार, हो आयात केल्लो न्हय, हो भारतीय जनता पक्षाक धोको दिल्लो, पयलीं अनुभव घेतिल्लो धोको दिल्ल्याचो. कारण 2002 जे मंत्रिमंडळ आशिल्लें तातूंत ते मनोहर भाई बरोबर 2002 पयलीं डेप्युटी CM आनी PWD मिनिस्टर आशिल्ले. आनी ऐन निवडणुकोच्या तोंडार सारकें म्हाका दिसता सर्वसादारण फॉर्म भरपाचो निमाणे दिसाच्या 3-4 दीस पयलीं जेन्ना पोस्टर बिंटर सगळें प्रिंटींग तयार जाल्लें तेन्ना अकस्मात जंप मारून काँग्रेसीन गेल्ले. म्हणजे खऱ्या अकस्मात धोको. आनी त्या वेळार म्हाका ती तिकेट मनोहर भाईन एक्चुअली म्हाका हांवें म्हणलें म्हाका मनाक पटना कशेंच.
कारण हांव तेन्ना नवोच आशिल्लो भारतीय जनता पक्षान आनी ते कॅडर बेज कार्यकर्ते ते म्हाका एक्सेप्ट कशे करतले म्हणून हांवें म्हणलें तुषार उजगांवकर म्हणून हांगा एक BJPचो काम करपी आशिल्लो ताका दिया म्हणून मनोहर भाई आनी हांव बरें तूं ताका फोन लाय तुषाराक फोन लाय तुषार म्हणना ना आपूण कसोच ना अरे मनोहर भाई कडेन उलय ना उलय आपल्या गांवांत म्हणून सबूत घाला मागीर हांवेंच म्हणलें श्रीपाद भाऊ फोंड्या अशें करून ते श्रीपाद भाऊ पूण मेन सांगपाचो उद्देश ज्या मनशान भारतीय जनता पक्षाक निमाणे मिनटाक न सांगता धोको दिल्लो त्याच मनशा परतो हाडला आनी तुमी सांगा म्हाका खंयचोच निश्ठावंत भाजप कार्यकर्तो हाका हें पचनीक वतलें डायजेस्ट जातलें आनी तांकां एक संताप आसा काही लोक जरी आतां पक्षाचे हातून परिस्थितीन थोडे लोक कशे आसता केवळ धाडसाचो प्रश्न आसता थोड्यांक इतल्या वर्सां पक्षान आशिल्ल्याक कित्याक सोडूं कोणा तरी लागून हांव कित्याक सोडूं पूण फिजिकली जरी ते असले 22 वर्सां काम केल्लो तांच्या सहवासान आशिल्लो पक्षाक निश्ठेन काम केल्लो 2 फावटी पक्षान सांगता की फाटीं रावन ते मान्यता दिल्ली पक्ष नेतृत्वाच्या निर्णयाक मान्यता दिल्ली असो संदीप खांडेपारकार एका हेवटेन आनी एका हेवटेन आतां उबो आशिल्लो तो धोको दिलो. तेच म्हाका तुमकां विचारता की मनोहर भाई पर्रीकाराच्या वेळार जी BJP आशिल्ली पर्रीकारांची कार्यकर्त्यां मदीं वचून लोकां मदीं मिक्स जावन ही पक्ष जो वाडयलो तो पक्ष आनी आतांचो पक्ष हातूंत खुबसो फरक आसा अशें भाजपाचे खुबशे कार्यकर्ते स्वता उलयता. हाजें ग्लॅरिंग एग्जाम्पल म्हणल्यार आमकां उत्पल पर्रीकाराचें बंड किंवा लक्ष्मीकांत पार्सेकाराचें बंड आनी तुमचें बंड पळोवंक मेळटा. पक्षा भितर अशें कितें चल्लां जाका लागून ही सगळी इतली बंडखोरी निर्माण जाल्या? ना ते कशें आसता एका मनशान आपल्या भुरग्यांचेर बरे संस्कार केले तशेंच भारतीय जनता पक्षान काही एक मूलभूत संस्कार केले ते दीनदयाळ शर्माजीचे विचारसरणी आनी तातूंत मानव एकांतवाद म्हण तातूंत आमकां वर्कशॉप्स घेतली आमी रेजिडेंट वर्कशॉप केली 3 दीस आनी हे विचार रुजयले नेशन फर्स्ट हें सगळें करप तें देशा खातीर करप तशें एका घराण्यान जर एका बापायन बरे संस्कार भुरग्याचेर केले आनी अकस्मात बापूयच जर वांकडो वागपाक लागलो आनी भुरग्यान क्वेश्चन केलो अरे बाबा तूं हें कितें करता साहजीक क्वेश्चन आसा न्ही तो जेन्ना संस्कार बरे केले आनी बापूय जर असंस्कारीक कितें केलें जाल्यार भुरगो क्वेश्चन करतलो आनी त्या वेळार भुरग्याचेर काडून जर बापायन थापड मारलें कांतुला तूं म्हाका विचारता बापायक हें कशें जावंक शकता. पूण हे सगळे घडामोडीचो परिणाम फोंड्या किंवा पार्शा किंवा पणजे किंवा बाकीच्या हेर मतदारसंघांनी कितलो मेरेन पडटलो आनी BJPक हे कितले मेरेन मारक अशें तुमकां दिसता? म्हाका दिसता हांव केवळ म्हजेर अन्याय जाला बी अशें उलयना कारण हांव एक मनीस सत्याचो आधार घेवन उलोवपी आसा. म्हाका दिसता ग्रावंड रियलिटी खूब मारक आसा सामान्य मनशाचो आनी तो पयलीं आशिल्लो हांव म्हणजे सादारणशें जें कितें चलतालें आनी एकामेकांचेर एलिगेशन्सूच केल्ली न्हय सो विरोधक करचे पेक्षा कोण मिनिस्टर म्हणटा तो हो मिनिस्टर नोकरी विकता आनी कितें अशें भितर म्हणजे एक लिडरशीप डिफिशियट कशी म्हणजे एक कंट्रोलींग जी पावर आशिल्ली भाईक म्हणजे भाई बद्दल कितें आशिल्लें की भाई उलयता की सर्वसाधारण कोण ताजेर वयर आनी कांय उलयनाशिल्लें ते डेफिशियट कशी दिसून कोण कोणाक कंट्रोलींग कांय ना कोणाचो ताळतंत्र कोणा ना प्रत्येक जाण स्वतंत्र पक्ष कसो एक आपूण जे तयार जाल्ले ते इट वॉज रॉंग सिग्नल एमोंग द कार्यकर्ता ऑल्सो आनी गोंयच्या जनतेकूय पयलींच आशिल्लें आनी तातूंत शेवट जें कितें निवडून जाय सत्ता जाय केवळ सत्तेच्या लोभापोटी अशें जें चित्र जालें आनी तें म्हाका दिसता खुबशे लोकांक डायजेस्ट जावना अशें दिसता. फुडें मतदारसंघा पुरतोच निर्णय विचार जर केलो आनी सादारणशे आसपासचे लोक कितें उलयता आमचे कडेन ते पळयत जाल्यार खरेंच अंडर करंट इज रियली अगेन्स्ट दीस. संदीप बाबाच्या मतान भाजपा विरुद्ध एक अंडर करंट जो आसा तो स्ट्रॉंग एंटी आसा. लोक विटल्यात आनी लोकांक बदल जाय. म्हाका सांग परतो तूं जेन्ना मतदान हाजे पयलीं केलें तेन्ना तुज्या तकलेन जी इमेज दवरून आमदाराची तुवें मतदान केलें त्यो तुज्यो अपेक्षा
निवडून येतकूच त्या आमदारान पूर्ण केल्यो? हय, हांव जेन्ना मतदान केलो तेन्ना काँग्रेसान आशिल्लो सो ताका हांवें काँग्रेसीक वोट केल्लो. सो त्या टायमार ओके आशिल्लो, लायक डेवलपमेंट आशिल्लो, प्लस फोंडा वॉज ऑल्सो डेवलपिंग, सो दॅट वॉज गूड. बट पास्ट फ्यू इयर्स आसा, बट नॉट दॅट गूड. मे बी कोवीड बीन आयलो सिच्युएशन, सो कंडिशन्स आर नॉट गूड दॅट टायम. बट आतां आसा, पूण दीस टायम इलेक्शन बरो आसा. सो तुका कितें दिसता, ह्या फावट कितें चेंज जातलो फोंड्यान काय तोच आमदार परतो येतलो? So I feel जर we'll go for a change because as a youth, I mean, like शिकले आणि we know importance of technology and सगळे development with proper health facilities that should be there, because COVID situation जेन्ना गोंयान आशिल्लो तेन्ना we had only one hospital, that is Bamboli. So people from North Goa has to go to Bamboli. So major healthan जर improvement आसा, anyone who comes here, but जेन्ना तो हेल्थान बरो डेवलपमेंट करता, हेल्थ प्लस टेक्नॉलॉजी प्लस डेवलपमेंट ऑल्सो, तेन्ना बरें आसा. तर ही आशिल्ली आमची भोंवडी फोंडा मतदारसंघाची. जशें सुरवेक सांगिल्लें तशें हांगा कोण उमेदवार येत हाजी कांय कोणूच गॅरंटी दिवं शकना. 4-5 उमेदवार आसा, ते 4-5 उमेदवार एका परस एक आपूण आपल्याचें बळगें कशें चड हेंच दाखोवपाचो यत्न करतात. आमी हांगच्या लोकां कडेन उलयले, हांगचे जनते कडेन भासाभास केली, तांचे प्रश्न समजले. प्रश्न खूब आसात जे हेर मतदारसंघांनी आसात, ते प्रश्न हांगाच आसात. उदरगत, गव्हर्मेंट जॉब्स, लोकांक हाजे पलतडी आमदाराचें कितें काम आसता, आमदारान आनी कितें करप आसता, हें कांयच दिसना. शॉर्ट सायटेड अशी जनता. आतां ही शॉर्ट सायटेड जनतेक फुडारी मेळप तो शॉर्ट सायटेड हें स्वाभावीक. देखून अजाप दिसता ही जनता केन्ना सुदारतली, लोकांक केन्ना समजतलें की आमदार हो फकत जॉब दिवपा खातीर आनी रस्ते बांदपा खातीर नासता, आमदाराचें काम खरें कितें आसता. तातल्या तातूंत एक समाधानाची गजाल म्हळ्यार ह्या तालुक्यांतलो जो तरणाटो आसा तो मातसो जागरूक दिसता. तो पारंपारीक जे प्रश्न आसात, म्हणजे नोकऱ्यो ना, डेवलपमेंट जावना, हाजे पलतडी वचून आमदारान कितें तें करचें अशें सांगता. थोडक्या भितर ह्या मतदारसंघाची जी आमी भोंवडी केली तेन्ना चित्र अजून अस्पश्ट आसा. चित्र स्पश्ट जातलें 10 मार्चाक, आनी 10 मार्चाक जेन्ना चित्र स्पश्ट जातलें तेन्ना समजतलें लोकांचो कल कोणा वटेन आसात, लोकांक कसल्या टायपचो, कसल्या प्रकारचो आमदार आपलो फुडारी म्हणून जाय. सद्या तरी आमी हांगाच थांबुया. ही आशिल्ली आमची भोंवडी फोंडा मतदारसंघाची. पळयत रावात मंथन मतदारसंघाचें गोमंतक टीव्हीचेर.